आज आमचा 8वो दीस आणि आम्ही जेजूच्या कष्टांचे पैण करन आसा आणि ह्या दिसाचे देवाचे उतर आमी नियाळन आसा आणि देवाचे उतर दिसा दीस पडले कितें कितें म्हणटा ताचे नियाळ करन म्हज्या जिणेचो अनुभव आणि म्हज्या जिणेंत कितें घडलां ह्या संगती विशयान देवाच्या उतराक हलसून तुमकां उपकार पडटलें बावार्थ बांदून हाडूंक आणि खरेंच वांटोवण घेवंक आणि सांगातास जेजूचे 40 दिसाचे पैण उपासाचे आणि मागण्यांचे आणि तो आमी वांटोवण घेवंक आणि आमची जिणी बदलूंक आणि फावो ती तयारी जेजून 40 दीस उपास करून थंयसर ताणें तयारी केली की तशेंच आमच्या जिणेंत पास्ता फेस्ताक नव्या जिविताक आमी जेजू सांगता जीवन जावंक पुनर्जीवन जावंक आमकां आदार पडटलो म्हूण सांगून मोला दी मौल्या तुमचे मुखार आयचो विशय जावन आसा गोणी वस्त्रां देवाचें मन बदलता गोणी वस्त्रां आजकाल गोणी पळोवंकूच ना भारी उणें प्लास्टिकाचें जालां आतां पूण गोणी वस्त्रां त्या तेंपार देवाचें मन देवान बदललें देखून आज आमकां जाय गरज गोणी वस्त्रांची तर आमी समजून काडून घेवया आयच्या देवाच्या उतराचेर कितें तें गोणी वस्त्र कितें तें देवाचें मन आनी तुमकां परत्यान स्वागत करता मोलादीक मौल्याक देव आमचो मोगाळ भाव देव आमचो समेताचो मोग करता पूण पोरण्या तेस्तामेंतांत मदें मदें सबार पळोवपी ताणें ताका राग आयल्या वेळार मनशांक नाश केला आनी तो परतून आज नाशा विशीं उलयता मनशाची नाश करचे विशयान उलयता मनशांक नाश करचे विशयान उलयता आनी कसले नाश ते खोटें जिवीत जियेतल्यांक संपयता आनी त्या गांवांक कोणूच नासल्या बरी करूंक तो कुशी व्हरता कित्याक राय खोटेपणान जियेतलो मनशाय खोटेपणान जियेतलो आनी असल्या खोट्या त्या मनशांक देवाचो मोग तांच्या आशिल्ल्या वरवीं देव आपले मोग तांकां दाखोवचे खातीर प्रयत्न करता पूण ते मनशां आयकनात देखून योना प्रवादीक तो बसयता वच आनी हांवें सांगलां तें कर आनी योना प्रवादी निमाणें ताची परीक्षा जाल्या उपरांत आपण मांडून घेता आनी जी मिसांव देवान दिल्लें तें काण घेवन तो मुखार वयता दुबावना सुलभायचें न्हय आसलें तें तो लिपोवन रावता अणभवन रावता एका बोटीचेर वयता आसतना ताका उदकांत घालतात मासली गिळटा तिसरे दिसा ती मासली वचून ताका थंयसर वोंगता तो निनेवेच्या गांवांत वचून 3 दीस सगळो गांव भोंवता आनी सगळ्यांक सांगता गोणी वस्त्र काण घेयात मनशाक देवान जायती पदवी दिल्ली आसा मनशाक दिल्ली पदवी मनशाक मानून काण गेल्यार ती अपुर्बायेची कित्याक देवाचेर विस्वास दवरल्याक देव कित्याक सांडिना देव त्या सांगता आसता एक फावटी एक व्यक्ती म्हजे लागीं आयलो ताका विचारलें कसो आसा तूं तो म्हणल्यार फादर हांव बरो आसा हांवें सांगलें तुका फाटल्या दिसांनी पाट दूख आसली न्ही ना फादर पाट दूख आसल्यार कांय प्रॉब्लेम ना फादर कित्याक हांव म्हज्या बायला लागीं सांगता हांगा एक म्हज्या पाठीचेर तिकेशें हात दवर माग गो म्हणून तें मागता फादर आनी बरो जाता आनी ताकाय पाट दुखी ताका दूख आसल्यार हांव मागता तें बरें जाता म्हाका बरें दिसलें कित्याक म्हूण सांगल्यार काजारी साक्रमेंताचें पवित्रपण म्हळ्यार तें भुरग्यां सांगता कुटुंबा जिवीत जिवचें म्हळ्यार तें की आवय बापायनी पयले भुरग्यांचेर मागणें करचें तांकां आशिर्वाद दिवचे हे एक सकत देवान दिवचें आमकां साक्रमेंता वरवीं आपल्या मोगान अ फ्री गिफ्ट पूण जायतना आमी उपेग करना गोवा घोशणांतल्यार पुरपुरे आनी ताका आस्पत्रेर व्हरचें वखदां काणगे तें काणगे हें काणगे पूण जें आमकां देवान दिलां तें आमी दांपून दवरलां आमी नेणा आसल्या पूण आज तांबडास करया बायले घोशणांतल्यार गोवान बायलेचेर मागणी करी जाय आनी बायले घोशणांतल्यार गोवान ताचेर मागणी करी जाय भुरग्यां घोशणांतल्या आवय बापायन तांचेर मागणी करी जाय आनी एकामेकाची मागणी केल्ल्या वरवीं तुमी मागात तुमकां मेळटा म्हणलें थंयसर ती कुटुंबां रुजू जाय तें जावन आसा एक कुटाव आनी आज आमी समजून काण घेता योना प्रवादी सगळ्यांक सांगता आनी थंयसर सगळीं गोणी वस्त्रां आपल्या आंगार घालतात कोण राय आनी सगळे मंत्री सांगात येतात एक निर्धार काण येतात सगळे राजांगण सगळो गांव गोरवां मनजाती सगळीं गोणी वस्त्र आनी गोबर सगळ्यांची घालून सगळो गांव 40 दीस थंयसर उपास करूंक लागलो आनी हें पळयलो देव ताचें काळीज मोवाळ्ळें हें पळयलो देव ताचें काळीज मोवाळ्ळें म्हणटा पवित्र पुस्तक
आनी थंयसर देव ताणें दिवची शिक्षा फाटीं काडटा. मनशान सबारपणी गर्व आनी अहंकारान भरचें आसा. म्हाका उडास आसा, एक फावटी एका गांवांत हांव आसल्या वेळार शेजारच्या पिर्गेचेंत एक एक्सिडेंट जाल्लो, एक तरणाटो सरलो आनी हांवें थंय सारलें आनी एका तरणाटे लागीं. कितें घडलें थंयसर? ताका तो म्हणलो, फादर, थंयसर मी सत्य आसलें आनी फादर आपण अनाउन्समेंट करता आसतना सडनली तो उठलो, रागार जालो, रागिश्ट जालो आनी पुरपुरोवन घट्ट उडोवन सीदो वचून गेलो, बायक स्टार्ट करून गेलोच. इतल्या फास्ट गेलो की थंय देवणी आसली. देवणीचेर वयता आसतना मुखार ट्रक आयली. ट्रक्का बंदा तो मरण पावलो. मी जावन आसा, निमाणें बेसान जावना. अहंकारान गर्वान गेल्यार आमचे आस आमी करता, पूण खालतेपणान देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी गेले जाल्यार देव आमकां सांबाळटा. कुटुंबाचें जिवीत बदलत जाल्यार बारीक सुलभ. कुटुंबात प्रॉब्लेम आसा की, कुटुंबात दूख आसा की, बेजार आसा की, पिडेस आसात की, टेन्शन आसा की, मोबायलाचें फितीसपण आसा की, टीव्हीचें फितीसपण आसा की, सगळें आमी सोडयेत. कितें करीत जाय? घडये गोडी वस्त्राची गरज आसा, गोबराची गरज आसा. गोबर गोडी वस्त्र ना जाल्यार उपासाची गरज आसा. घरांत प्रॉब्लेम्स आसात, माठ मंत्र केला, कोणाय अनसक्सेसफुल इन लायफ, कांयच घडना, उपास करात आनी थंयसर देव आपलें मन बदलता. कित्याक उपास आनी मागणें केल्या वरवीं ताचें काळीज मोवाळटा. गुजरातच्या बिस्पान एक कागाद बरयलें, आमी मागणें आनी उपास करया म्हणून. सगळो संवसार उठलो. बॉम्बेच्या आर्चबिस्पान एक कागाद घालें, सगळो संवसार उठलो मागणें करया म्हणून. दिल्लीच्या आर्चबिस्पान सांगता, बेंगलोरच्या आर्चबिस्पान मागणें आनी उपास म्हणटा आसतना सगळो संवसार हालता. कित्याक? संवसाराचो अधिपती कोण जाणा न्ही गे. म्हणटा आसतना आमचेर आयिल्ल्या आंकांत जर देवान तें धाडूंक ना, तें पयस करचें जाल्यार आमकां गोडी वस्त्राची आनी गोबराची गरज आसा. देखून घरांत प्रॉब्लेम जाल्यार कोणाक हांगाच जावचें, थंय जावचें, थंय वयचें, हांगा वयचें, तशें गेलें तुमी बेजार पावनाकात. कितें करात? मागणें आनी उपास करात. इल्ले मागणें करात, इल्ले उपास करात. जे करता सत्य केले मागणें करात. देवाचें उतर कितें म्हणटा तुमी आयकात, वाचात आनी पळयात देव कितें म्हणटा तें. मिसा वसात, साक्रामेंत आराधना करात आनी अशें तुमचो वेळ देवाक दियात, पूण उपास करात आनी मागणें चलयात. ह्या मागणें चलयिल्ले वरवीं तुमकां थंयसर देवाचें मन मोवाळ्ळें जाल्यार तुमी सक्सेसफूल देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर देंवन येतात. देखून म्हाका विचारना, जरी तरी कुटुंबात प्रॉब्लेम आसा, सगळें कुटाम वचून कुमसार जावन दी. घोव, बायल, भुरगीं, म्हातारी, ल्हान व्हड सगळीं कुमसार जावन दी. जशें निनेवे गांवांत भुरगीं, मनजाती, व्हडां, ल्हानां, राय, मंत्री सगळ्यांनी तांणी गोडी वस्त्र काडून गेलें आनी गोबराचें माथ्यार घालून जिवीत बदलूंक प्रयत्न केले. तर कुटुंबात प्रॉब्लेम आयले जाल्यार कित्याक म्हाका देवा, हांवें कितें केलां, हांवें कोणा वायट करना. स्टॉप करात, मागणें आनी प्रार्थना सुरू करात आनी थंयसर केन्ना प्रॉब्लेम जाता त्याला हारी पडून खरें म्हणजे काल मात न्ही. हेर वेळार आमी इल्लें मागणें करया, आमी इल्लो उपास करया, आमी सांगात इल्लो ध्यान करया, आमी देवाचें तर वाचया. आमी एक याजका लागीं वचून आमचेर मागणें कर, ताका गरज पडल्यार तुमचे विगार आपोवन तुमच्या याजका आपोवन घरा मागणें कर. अशें म्हूण सांगून तुमच्या घराचेर देवाचें हजरपण हाडात आनी थंयसर तुमी जिणी बदलून मौन जातलें पळोवन देव मोवाळटा आनी तुमकां आशिर्वादीत करता. देखून तुमी वरी करची गरज ना, कित्याक देव आमकां सांगता सदांच आसा आमच्या खातीर आनी जेजू आमचे खातीर आयिल्लो. ताका पयस धांवडे नाकात, पयस दवरनाकात, सांगाता दवरात. उपास आनी मागणें केल्या वेळार थंयसर तोय आसता. कित्याक ताणेंय उपास केला, ताणेंय मागणें केलें, ताकाय धाडणें पडलात, ताकाय कश्ट आयले. तो आमचे कश्ट बऱ्या तरेन समजता आनी तो म्हणटा होरें सांगात आसता पर्यंत कोणी उपास करचे नात. होरें त्या काण वेल्ल्या उपरांत उपास करचे पडटा. म्हणजे केन्ना जेजू आमकां सांगता आसा आमकां कसलेच बेना, पूण केन्ना ताका आमी काण व्हरता, ताका सोडटा तूं वच आमच्या इथं आमी जेयता. वी वॉन्ट टू एन्जॉय अवर लायफ. ताका पयस वता, मीस ना, मागणें ना, रजार ना, कुमसार ना, आराधन ना, भक्तीपण ना, देवाचें तर वाचचें ना, कांयच ना.
त्या दळा आमी पासून मागणी करची पडटा आनी हो जावन असो काळ कारेजमाचो आमकां देवान दिवचो. देखून म्हाका न्हू खंडी जावन आमी कसलीच तोंदरे प्रॉब्लेम आयल्यार कांयच भिवची गरज ना. जेजूक आमी सांगात दवरया. आमी उपास करता आसतना तो आमचे कश्ट संकट सगळे काण व्हरता. कश्ट म्हणजे सैताना जावन वायटा जावन आनी डिसोबिडियंट एंजल्स कोणांतल्या खोट्या आत्म्यात येता जाल्यार देव आयले वेळार सगळे पयस वतात. ओरे ताका सांगात दवरया आनी आमी उपास करची गरज नासले दीस आमचे ते येवच्या खातीर देवाचे कृपेन आमी बरी या. सवार फुडें हांवें चिंतचें. आमी कितें जालें जाल्यार व्हडलो आवाज करता, रॅली करता, मोर्चा करता, एजिटेट करता. ताका आमी एक मेमोरंडम दिता, आखायक आमी मानवी दिता, कितें कितें करता. पूण हांवें चिंतचें इतलेंच, हर एका घरांत हर एका वेळार एक फावटी सांगाता एकच वेळार 1 घंटो की 2 घंटे घरांत मागणें आसून दी. पब्लिकली रस्त्यार 3 वरां रावन कोणे बॉबान व्हडलो व्हडलो स्पीच दिवन बरो उलयलो ना बरो उलयलो स्लोगन्स आमी कितें म्हणचे बदलाक 3 वरांच्या खरखर वाताक दिमी घालया, आठवे करया आनी 3 घंटे सोम्यान सगळीं एकाच मनाचे उलो मारया. देव आपलें मन बदलिता, आपल्या परजेक तो सांडून घालना अशें म्हजी चिंता पळय. देखून म्हाका न्हू कश्ट आयल्या वेळार हाक बाबा घाल्यार घडी कांय जावचें ना. पूण सांगात येवन मागणें आनी प्रार्थीत केलें जाल्यार देवाक तें मानता. ल्हानपण व्हड पर्यंत सक्कली वचया, मागणें करया. वोट घालूंक आमी वेता, आमकां उपकूल व्हरतात, तांकांय आपण व्हरया, आमी इतलें उद्दार करया, तांकांय आपण व्हरया, तांकांय सांगात दवर थंयसर प्रार्थीत आनी मागणें करया. बॉब मारची गरज ना. मागण्याक आमी सांगात मेळटा म्हूण सांगल्यार कोणी आमकां आडखळ करचें नात. आमी रॅली करता, आमी मोर्चा करता, आमी एजिटेशन करता, आमी सभा चलयता, कधी ऑब्जेक्शन येत. पूण मागण्याक कोणी आडखळ करना. कित्याक मागणें म्हणटा आसतना तें उतारच त्या खोट्या आत्म्याक सैतानाक ताका थंयसर रावंक जायना. जेजू मागणें करता आसतना थंयसरी ताका जसो प्रयत्न केले, मागणें करता आसतना ताका ताणें कांयच करुना. उपास करतना निमाणे दीस ताका भूक लागतना जेजूक तो नाडूंक आयलो. पूण तरी आसतना जेजून देवाचें उतरकाण घेवन पवित्र संगीतान सांगता तें सांगून आपणाचें जैतलें तें म्हज्या खातीर आनी तुज्या खातीर आमी ताळमेळ पडटा आसतना कितें कितें दाखोवच्या खातीर मात्र शिवाय नाजाल्यार ताका पदवी आसली त्या पदवेन तो जैतवान जालो. कित्याक सांगल्यार ताका विक्रीत करच्या जुदासा आपण हाडल्या वेळार त्या सैनिकान जेजून विचारलें, तुमी कोणाक सोदतात? ताणें म्हळें जेजू नाजरेनाक. हांवूच तो. आनी पवित्र असो म्हणटा ते सैनीक दर्दीक शेवटाले. पदवी ताका आसली, कितें करीत आसलें म्हज्या खातीर आनी तुजे खातीर, आमचे खातीर, आमी संतोशान जिवचे खातीर ताणें कस असले ताणें आपणाक समर्पण दिलो. पदवी आसली ताका, पूण तरी आसतना ताणें समर्पण दिलो आमचे खातीर बापाचे खुशे प्रमाणे. तर म्हाका खंडी जावन मागणें आनी प्रार्थीत जायते आमच्या कुटुंबांचे, जायते आमच्या भुरगेचे, जायते आमच्या समुदायाचे, जायते आमच्या घराचे, जायते आमच्या शहरांचे, जायते कार्यालयामध्ये, जायते तरणाट्या युवजनामध्ये, जायते कसले चिंतांमध्ये आमकां सोडून मेळटा. देखून घरांत उपवास करचे, मागणें करचें ही संवय आमची एक दायज, आमचे हक्क म्हणले आज काण घेवंक देवाचो तर आमकां उलो दिता. प्रत्येक जावन ह्या करिश्माच्या काळार आनी जिणी बदलूंक आमी मन मेलें जाल्यार थंयसर ताणें जिणी बदली जाय, हाणें जिणी बदली जाय. पूण हांवें जिणी बदली जाय हर एकल्यान चिंतलें जाल्यार देवाचें मन कळवळटा. देखून घडये गोणी चील आनी गोबर आमच्या माथ्यार गरज ना मनांत आनी काळजांत चिंतलें देव समजता. देखून देव खंडीत जावन ताचें मन बदलतलो, तो मोवाळटलो आनी ताचे काकूट आमकां दाखयतलो. खंय जावची गरज ना. आसले कडेच आमच्या कुटुंबाचें एक मंदीर करया, एक रेतीचें घर करया, एक मागण्यांचें घर करया आनी देवाचें मंदीर करून थंयसर देव सदांच आसलें एकामेकाचें पळोवया. थंयसर आमकां सर्वस्व आमकां मेळटा. आनी खरें संदेश आमी काणगेत आसतना जेजू कडले कोण घेवन विचारता, तूं देवाचो पूत जाल्यार आमकां एक खुणाकन दाखय. गिव अस अ सायन इफ टू प्रूव युअरसेल्फ दॅट यू आर सन ऑफ गॉड. तूं देवाचो पूत जाल्यार आमकां एक खुणाक दाखय. जेजू म्हणटा तुका दिना. म्हाका पळोवन जरी तर तूं बापाची खुणाक मान काणगे नाय. हांवें केल्ली करतो इतली
तूं वळखून काडगे नाय आनी आतां हांव आनी गुणां करून तुका प्रूव करूंक हांव तुजो गुलाम न्हय पूण तुवें दुसऱ्याचो गुलाम जावन म्हाका सवाल करचें तुवें दुसऱ्याचो गुलाम जावन म्हाका सवाल करचें तुका मेळचें ना बदलाक तुजी जिणी बदल सकयल तुका बरें जातलें आनी जेजू कसलीच खुणां ताका दिना बदलाक ताका सांगता ती एक खुणां त्या जाळाची योना प्रवादाची तें घडलें तें सोडल्यार तुका कोत्तास आनी दुसरी खुणां हांव तुमकां दिना तर म्हाका अशें ना आयचो संदेश आमकां गोडी वस्त्र देवाचें मोन बदलता आनी आज गोडी वस्त्र गोबर ना पूण बदलाक आमची जिणी बदलता म्हूण चिंतून खंडीत विचार केलो जाल्यार देवाचें मोन कळवळटा नवें जिवीत आमकां दिता सर्वस्व आमचे प्रॉब्लेम ऑल आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व जाता देव आमचें जिवीत चलोवन व्हरता आमकां समेस्तांक देव आशिर्वाद करपाक बरो आनी तुमकां तेंचो आशिर्वाद सगळ्या प्रता बापाचो पुताचो आनी पयलो आशिर्वाद तुमचे देव तुमकां राखो आनी सांबाळूं आमेन.